मडगाव अन्न आणि वक्ता प्रशासनाची कारवाय वट्ट 1.89 लाखाचो 540 किल मावो जप्त केला म्हण माहिती मेळटा। 10वेच्या निकालाचे फाटभुंयेर मिठाय तयार करूंक मावा हाडिल्लो म्हण माहिती। 10th स्टँडर्डाचो रिजल्ट असल्या कारणाने आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे मावा गोंयान अरायव जाला म्हणून and accordingly we took action and we seized all this product. We went in all the different premises आणि थिसरलो तेंच्यांनी तो मावा काडलेलो पेडे करपाक थिसरले सगळे आमी तो माल तेंचे कडसून उखल्लो। हो बेसिकली विदाउट लेबल डेक्लरेशन सारकें ना ताचेर डेट केन्ना पॅक केला तें कांय ना ताचेर आनी हेका जो एक स्टोरेज कंडिशन आसता मिल्क प्रोडक्ट जाल्ल्यान पूण तो असोच ह्या इको व्हेकलान हाडलेलो आसा विदाउट रेफ्रिजरेशन सो ह्या कारणा खातीर हो दवरलेलो आसा आनी हे सगळे जे मनीस हातून इनवॉल्व आसा तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन सगळे सेन्सिटायज केल्ले आसा बट स्टील तांणी रिपीट केले तांकां कॉन्फिस्केट कितले किलो सुमार तुम्ही सीज केला आता सध्या 510 kgs आणि each kg is about 350 rupees per kg असा तो it comes to 1,89,000 एकूच पर्यंत तुम्ही एकूच ना दिस इज डिफरंट प्रिमायसेस एक थोडं गाडयेन आसा हो हांगा आसा आणि ते आमचे गाडयेन म्हणजे दिसा दॅट इज फ्रॉम द व्हेकल इटसेल्फ हे दोन आम्ही दोन प्रिमायसेस कडले काढला। आता किती करतले तुम्ही ते आता हो डिस्ट्रक्शनाक आमी म्युनिसिपालिटीच्या हेल्प घेवन संस्थान डिस्ट्रॉय करतले। प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे।